प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 4थो विसवोर, वोड 38 ते 44 पर्यंत. लूक चॅप्टर 4 वर्सेस 38 to 44. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देवस्थानांतलो भायर सरून जेजू सिमोनाच्या घरा गेलो. सिमोनाची सासू मोठ्या जोरान फडफडटाली आनी तांणी तिच्या पासत ताका विनोती केली. तिचेर वडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती तांचो परामोस करूंक लागली. दीस दारेर पडल्या उपरांत जिन्सा बसाच्या बोळीकारांक ताच्या सोरशीं हाडली आनी एकल्याचेर हात धरून ताणें तांकां बरी केली. जायते जाणां वेले देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाणा आसले देखून तो तांकां बोबाट करून उलोवंक दिनासलो. जेजू देवस्थानांनी प्रवचन करता. उजवाडटोच भायर सरून तो एका एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय पावलो आनी आपणाक ताणें सोडून वचना जावंक ती प्रयत्न करतालीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान हेराय गांवांनी हांवें परगटूंक जाय. तर हेच पासत देवान म्हाका धाडला. आनी जुदेयाच्या देवस्थानांनी तो प्रवचन करीत आसलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी जें शिवर्तमान आयकलां तातूंत आमी पळयता की जेजू सोबाल लोकांक बरो कोत्ता. पयलें म्हणल्यार जेन्ना जेजू देवस्थानांत भायर सरून सिमांवाच्या घरा गेलो, सिमांवाची सासू बरी नासली. आनी भाव भयणीनो, सिमांवान कितें केलें? सिमांवान जेजूक सांगलें. जेजू म्हणूंक लागलो, म्हजी सासू बरी ना, तिका बरी कर. भाव भयणीनो, पेद्रूचो संबंद आपल्या सासू बरोबर बरो आसलो. ताचें कांय वायट नासलें. तो आपल्या मनाक कितें वायट चिंतून नासलो आपल्या सासू वयर. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सासू वयर चिंतता, कितलो लोक आपल्या सासू वयर आपलो संबंद बरोबर दवरता. केन्ना आमी आमच्या बायलेक लागून, आमच्या फॅमिलीक लागून आमी आमच्या सासू माय, सासू पायचेर आमी आड वेता. बायल आपल्या घोवाच्या पायमाय वयर घोव आपल्या बायलेच्या पायमाय वयर आड आसता. कितें ना कितें आसताच. कित्याक ती आमी माय म्हणून आमी घेना, आमी आपलो पाय म्हणून घेना. पूण सिमांव पेद्रू जेन्ना तो पळयता आपली सासूमाय बरी ना, तो जेजूक विनोती कोत्ता. म्हणजे भाव भयणीनो, सिमांव पेद्रून आपल्या काळजान कसलोच भोगसणे नासतना वचमो दवरूंक नासलो. तो एक खालतो मनीस आहलो. वय, आमच्या जिवितांत कोण ना कोण आड येतलो, आमकां दुखयतलो, आमकां कितें जें आमी आयकोंक नाका तें म्हणटलो. पूण भाव भयणीनो, गरज आमकां भोगसणें दिवपाक. आनी आयज जेन्ना सिमांव पेद्रून जेजूक विनोती केली आपल्या सासू वयर, जेजून कितें केलें? तिचेर ओडोन घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी ती आतां तांचो परामोस करूंक लागली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून त्या जोराक हुकूम दिलो, जेजून कितें म्हणूंक ना, आरे बाबा वचात ओयजा कडेन वचात, तिका कितें पेनडॉल दियात, कितें वखदां दियात, ओयजा कडेन वचून आमी पळोवया कित्याक जोर येयला, कितें इन्फेक्शन जालां, तशें कांय म्हणूंक ना. जेजू केन्नाच आमकां ओयजा कडेन वचपाक म्हणून नासलो. तो आपूण स्वता आमची पेखोणी कोत्तालो. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जे भाशेन आमी कालच्या शिवर्तमान आयकलां, जेन्ना आमी भावार्थी आमी वचोंक जाय, पिडमताचेर हात धरून तांकां बरी करूंक जाय. आनी जेन्ना ती बरी जाली, पेद्रूची सासू बरी जाली, ती आतां तांचो परामोस करूंक लागली. आनी फुडें भाव भयणीनो आमी आयकता की दीस दारी पडल्या उपरांत जिन्सा भाशेच्या बोलीकारान तिच्या सोरशें हाडलें आनी ताणें तांकां सगल्यांक हात धरून बरें केलें. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पळयता की आमी खरे भाशेन जेजूचे पाटलावदार, आमी म्हणटा आमी भावार्थी,
आमी म्हणटा की आमचें तारण जालां, आमी क्रिस्तांव म्हणटा आमी. क्रिस्तांव म्हणल्यार कितें? जेजूचेर बावर दवरपाक. जो कोण जेजूचेर बावर दवरता ताच्या उतरा प्रमाणे चलता. भाव भयणीनो, हें उतर आयकोन 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 आमी एका कानान आयकता आनी दुसऱ्या कानान सोडटा आनी आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव. पूण जो कोण जेजूचेर बावर दवरिना, दुसऱ्यांक बरी खबर दिना, दुसऱ्यांक बरी करिना देवाचें उतर घेवन, आमी आमकांच फटयता, आमी धर्म कोत्ता. आमी एके भाशेन जो आदवोगाद कोत्ता, कोर्टान वचोन झगडीं करून हेंच काम आमी कोत्ता. आमी दुसरे बरोबर चर्चा कोत्ता, आमी उलयता, तांकां हें सांगता, हें करपाचें तें करपाचें, पूण आमी खरेपणी बावार्थान चलना. कित्याक आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान ना, आमी उतरा प्रमाणे चलना. तेन्ना भाव भयणीनो, आमी आमकांच फटयता आमी क्रिस्तांव म्हणून. म्हणून खेरीत भाशेन आयज जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता, तो आमकां सांगूंक सोदता की आमी आमची चोत्राय ताजेर आनी ताच्या उतराचेर दवरूंक जाय. ते उतराचेर आमची चोत्राय दवरून आमच्या मनाची नडसणी पवित्र आत्म्याच्या आदारान करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी आमच्या मनाची नडसणी कोत्ता, खरेपणी आमी तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा, आमी तें उतर कोत्ता, आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावता. आनी तेन्ना बाबा भयणीनो, आमच्यान दुसऱ्यांक वचोन ही खबर दिवंक जाता, दुसऱ्यांक सांगूंक जाता, बाबा पळय हें उतर खरें सत म्हणून. आनी तें स्वता वरवीं आमकां जें जेजून केलां तें आमकां फावो जाता. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ज्या भाशेन जेजून पेद्रूच्या सासूमांयक बरी केली, सांजच्या वेळार जेन्ना सगल्या पिडेवंतांक हाडून जेजून तांचेर हात धरून तांकां बरी केली, तांचे वयले दोंचार काडले, तांकां सुटका दिली, आयज जेजून आमकां ती पदवी दिल्या. जेन्ना आमी ताचेर बावर दवरता, ह्या पदवेन आमी आयज वचोया आनी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवया. कित्याक आतां आमी देवाचे पूत जाल्या, देवाच्यो धुवो जाल्या. ज्या भाशेन जेन्ना जेजू त्या लोकांक बरो कोत्तालो आनी ते देंवचार भायर वेताले, 41 वडीन आमी आयकता की ते देंवचार बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आयज भाव भयणीनो, हे देंवचार जे भायर वेता, तो आमी बरी कोत्ता, ते आमकां म्हणटात तूं देवाचो पूत, तूं देवाची धूव. ओ आमी फकत आमीच समजता की आमी क्रिस्तांव, आमचें तारण जालां म्हणून. जेन्ना आयज आमी देवाच्या नांवान, जेजूच्या नांवान ताचें उतर घेवन तें उतर पाडून आमी भायर वता आनी परगट कोत्ता, ते देंवचार आमकां एके भाशेन ते आमकां पळोवन म्हणटले, तूं जावन आसा देवाचो पूत, तूं जावन आसा देवाची धूव, तुजे भितर पवित्र आत्मो आहा. आमी भायर वेता कित्याक तुका तो हुकूम आसा जेजूच्या नांवान आमकां भायर सरपाक. हेंच करपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.